मातूय एकीकडे आसता पळय तेन्ना आमची एक युनिटी आसा आनी ह्या आदी आमी प्रूफ केल्लें आसा की आमी 5 जे लिडर आसात शिवोलेन आमी वोटराच्या जिवाचेर आमी गेले MP इलेक्शनाक 10,000 प्लस वोट दिल्ली आनी ते आमी प्रूफ केला. पूण आमकां शिवोलेन कोणाची गरज ना, भायल्यांची आमकां गरज ना अशें आमी आमच्या हेचेर ठाम आसा. आनी त्या दृश्टिकोनानसून भायल्यान इंटरफियरन्स करचें न्हू. आनी हो जो आमचो युनिटी आसा, काँग्रेस पक्ष आज सक्षम आहा. आज प्रत्येकाच्या पांयपणची माती आहा पळय ती घसरत वयता तेन्ना अशी फेक एलिगेशनां म्हणटा हांव आज ते करतात. त्या खातीर आमी आज शिवोलकारांनी सगळ्यांनी एक जावन सगळ्यां कडेन कन्फर्म करून आमी बान घातलेलो आसा. आनी तो बान आसा दुसरो एवढे व्हांवून येवचो न्हू म्हणून आमी बान घालून सोडलेलो आहा. भायलो म्हणजे तुमी कोणाक भायलो म्हणजे कोणीय शिवोलकार केन्नाच एक्सेप्ट करचे ना. दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीचो कोणूय येता आनी हांगासर आपूण नॉमिनेशन आपूण कॅन्डिडेट म्हणटा. ज्या मनशाक खबर ना आपूण खंयच्या पक्षान आहा आनी आपूण खंयच्या पक्षाक वावुरता ही आमकां सांगूंक दुख्ख दिसता. त्या मनशान येता आनी करता पळय कितें करता आपूण पण ताका खबर आसूंक जाय आपूण खंयच्या पक्षान आसा आनी आपूण खंयच्या पक्षाक काम करता. अशें कन्फ्युजन करूंक उपकारना. अशें हालीं तो रुमोर जाला की तो मायकल लोबो असो कितें हय अशें आयकता हांव कोण तरी मायकल लोबो म्हणून येता आनी हांगासर आपले बायलेक बी अशें कितें. पूण आमकां तें पडलेलें ना कित्याक आमी सगळे सक्षम आहा. आमची युनिटी आसा, काँग्रेस पक्षाची युनिटी आसा, काँग्रेसच्या लिडरांची युनिटी आसा, वोटरांची युनिटी आसा, कार्यकर्त्याची युनिटी आसा, ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्लॉक सगळे आमी घट आसा. आमकां कोणाचो भंय ना. सांग आयज आमच्या डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान ह्या सगळ्या ब्लॉकाची मिटींग आसलेली आनी तितून आमकांय आमंत्रण आसलेलें की हे मिटिंगेक हाजीर जावपाक. आनी जो आतां एक प्रोग्राम थारायल्लो आसा ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीन एक प्रोग्राम धाडलेलो आसा तो आमी फुलफील कशें कितें करपाचें कसो ऑर्गनायज करपाचें तेजेर भासाभास जाल्लेली आसा. तितून सुनूच खूब जाणांचे म्हाका सकाळच्यान फोन कॉलां रिपोर्टरान कितल्या जाणांनी विचारले अरे कितें हे न्यूज की दुसऱ्या मतदारसंघाचो तुमच्या शिवोलेक एका काँग्रेस टिकेटीचेर उबो रावंक सोदता अशे खूब प्रश्न विचारले. म्हणलें पळय कितें आसा सद्या आमचो ब्लॉक स्ट्रॉंग आसा. आमी एवरी डे बूथ वायज कमिटी चालू आसा. फाटीं आमी आमच्या शिवोली मतदारसंघाच्या एक्टीव कमिटीची बऱ्यांतली बरी मिटींग केल्लेली आसा आनी सगळे कार्यकर्ते एक अशे एकवट जाल्लेले आसा. नेटान सगळे वावुरता, तळमळीन वावुरता, दाखोवन दिवपाक की शिवोलेन हे फाटीं काँग्रेसचो झेंडो उबो करपाक लागून. पूण हांव सांगूंक सोदतां की कॅन्डिडेट खंयचोय समज तो रावंक शकता खंयच्या हितून पूण पार्टीचेर जेन्ना आमचे शिवोलचे पार्टीचो आसा आमचे शिवोलचे लोक आनी आमी काँग्रेसचे कार्यकर्ते दुसऱ्या मतदारसंघाचो कॅन्डिडेट काँग्रेसी शिवोलेन केन्नाच हे दिवचे ना हे तुमकां हांव गॅरंटी दिता. कित्याक फायनली लोक आमचे जे पळय आसा वोटर जे काँग्रेसचे लवर आसा, काँग्रेसचे बरे मागपी आसा, बरे विचाराचे लोक आसा ते फायनली वोट करतले आनी निवडून हाडटले. पूण भायल्या मतदारसंघाचो शिवोलेन काँग्रेसचे हेजेर केन्नाच येवपाक दिवचे ना. आनी आमी सगळे जे पळय आतां आस्पिरंट आसा कॅन्डिडेट काँग्रेस टिकेटीक आमी सगळे आतां युनायटेड आसा आनी आमी दाखोवन दितले की बाबा हे समज कितें जालें जाल्यार आमकां पसंद ना. मागीर फायनली कितें आमी लोकांक सगळ्यांक एकठांय करून कितें तेजेर डिसिजन घेतले. शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सीन तुमी कॉन्टेस्ट करतले? आतां आमी टिकेटीक काँग्रेस टिकेटीचेर हांव आसा लिस्टार. दत्ताराम आसा, आमचो रोशन बाब आसा, तशें आनीक 2 जाण आसा, अशें आमचो राजन घाटे आसा, अशे 5 जाण आसा. तितून भितर पार्टी आमचे काडटले आनी तेजेर आमी डिसिजन घेतले मागीर कशें कितें वावुरया आनी कितें. पार्टीन तुमकां कितें सांगलां? पार्टीन सांगलां आमकां काम करा. आमी काम करीत आसा. कित्याक आतां वयता थंयसर आमचे जेन्ना बुथाच्यो मिटींग आसता लोक विचारीत आसता कॅन्डिडेट कोण कितें आतां काँग्रेस पार्टी कॅन्डिडेट रोखडेच थारायना हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण हे फाटीं कितें तरी न्यू चेंजीस जावपाचे आसा
कितें तरी काँग्रेस पार्टी हायकमांड कितें तरी न्यू डिसिजन घेवपाचें आसा हां तेजेर सून फुडें मागीर कळटलें कितें आनी कितें पळय तें समज दुसऱ्याक समज टिकेट दित जाल्यार तुम्ही पार्टी रिजायन दितले रिजायनाचो प्रश्न कितें आसा आमी आतां कार्यकर्ते म्हाजें आतां एक मत आसा हांव एकटो रिजायन दिवन कितें करूंक शकता जेन्ना काल तुमच्या एकट्या पार्टीच्या मनशान सांगिल्लें की आमी रिजायन दितले म्हणून पळय कितें आसा रिजायन तर जाता आमी सगळे हे आतां हातीची 5 बोटां ही 5 बोटां तर घट आसा कोण कितें करूंक शकता कोण कितें करूंक शकता कोण कांय करूंक शकना न्हू आतां सेपरेट आसा जाल्यार कितेंय करूंक शकता न्हू थँक्यू हो पळय आमचो मेमोरंडम आज की मीटिंग के बारे में बोलो आज मीटिंग थी आपकी क्या डिस्कशन हुआ आज नहीं आज का मीटिंग में जन जागरण प्रोग्राम जो AICC से आया है वो 14 नवंबर से अब तक 29 नवंबर तक चलेगा उसके बारे में हम लोगों ने मीटिंग किया है और उसके बाद हम लोगों ने अपना जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और उसको एक्टिवाइज और ज़्यादा करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये बीजेपी वाले मिनिस्टर कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में कौन सा कांग्रेस मिनिस्टर? में ज्वाइन होने माइकल बाबा नहीं वो उसके बारे में डिसीजन भी कोई नहीं लिया है और हमारे को उसके बारे में कोई मालूम नहीं है लेकिन थोड़ा आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के थोड़े प्रेसिडेंट उनके बारे में बात किए हैं तो हम हमारा हाईकमांड को बोलेंगे क्या है। तो उन लोगों ने कहा है कि उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए व्हाट वाज द व्यूज ऑफ द ब्लॉक No, there was no views or nothing. They wanted to strengthen the Congress party because we are organizing our block Congress committees and the block Congress committees want to strengthen the loyal Congress workers. So, पार्टी ने कुछ ये कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं अभी तक नहीं पुलिस में निकले हैं। अभी कांग्रेस का प्रोसेस रहता है कांग्रेस का प्रोसेस में हम जब कैंडिडेट्स के बारे में डिसाइड करेंगे तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जो ओपिनियन है वो लेंगे फिर PCC का लेंगे फिर वो AICC में जाएगा वहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी का मीटिंग रहेगा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मीटिंग रहेगा तो उसके बाद में कुछ डिसीजन होगा उसके पहले कुछ डिसीजन नहीं होगा बहुत एक्सपीरियंस है उसको। सर पर बीजेपी की कुछ भी एमएलए या मिनिस्टर्स कोई आपके टच में है टू कम इन दिस साइड नोबडी नॉट विद बीजेपी से कोई कांग्रेस में आने के लिए मेरे पास कोई नहीं मेरा जुरिस्डिक्शन ही नहीं है मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबरशिप है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को रिवाइव करने का उतना ही मेरा है अदर थिंग्स आई कमांड। थैंक यू Okay, sir, I will give you all then. ठीक है मत Good night, sir. Yeah. There is a meeting anytime. Yep, done. किती रे बंद केलं बंद केलं बंद केलं